संगीत ऐकू येतं, नाटक पळोव येतं, साहित्य वाजू येतं, नाही वाय? कितले आनंद जाता आमकां जाल्यार ताजे मागशे आशिल्ले एक साधनेचे मौन कोळक जाल्यारी आमगेल आयजे संवादांतू तुमकां स्पष्ट जाता. ताचे खातीरची हे संवाद आमी तुमगेल मुखारी घेवन येता आसाची. नमस्कारो विश्व कोंकणी वाहिनींतू सर्व वीक्षकांक आत्मीय स्वागत. हांव जयश्री पै. जीवनाची कलेची जीवन ताजेर साधन करून साबीत कोण दाखयलेले महान सोयरे आज आमगेल वाहिनींतू संवादक आसाची. तांणी कारकलचे अष्टावधानी श्री उमेश गौतम नायक हांणी कवी, लेखक, गायक, संगीत संयोजक, अष्टावधानी, गमक कलाविदु, नाटककार, निर्देशक, नट तशीची शिक्षण क्षेत्रांतू मस्त काळ सेव दिलेले निवृत्त शिक्षकी वय. तितले न्हय, हिंदुस्तानी आणि कर्नाटक संगीताचे पंडितू, दूरदर्शन धारावाही संगीत निर्देशन दिलेले कलाविदू वय. तशीची एक सुमार 26 म्हणजे 26 नाटकाचे रचन आणि कृती कोरून तशीची तांगेले हरिकथा कीर्तनेके हांक मस्त कडेन सन्मान मेळलस. हांक विंगड गौरव मेळलस. ते वाजूच्याक इच्छ पडता. गदगाचे कुमार व्यास प्रतिष्ठान सुकुनु गमक कला वेदिके सुकुनु कुमार व्यास गौरव प्रशस्ती 2002 निंतू, अवधान कला सेवक अवधान श्रेष्ठ 2003 निंतू, कारकलचे GSB सभा कोंकणी साधकांक दिवचे कोंकणी भाषा सारथी प्रशस्ती 2008 त्यात हांगेले कोंकणी अष्टावधानाक खातीर मेळले. मंगळूरचे सिंचन सौहार्द वेदिके सुकुनु 2017 सिंचन साहित्य रत्न या श्रीनिवास कल्याण काव्याक, ಕಾರ್ಕಳ ನ್ಯೂಸ್ ವೇದಿಕೆ ಸುಕುನು ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ಕನ್ನಡ ಸಾರಥಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ 2020 तशीची कोंकणी साहित्य अकादमी सुकून श्रीनिवास कल्याण बरयलेल्याक साहित्य अकादमी प्रशस्ती मेळलस. येया सुर्वेकर अष्टवधानी गौतम नायक हांका आमगेले वाहिनींतू स्वागत करया आणि आमगेले संदर्शन मुखार करया. नमस्कार सर तुमकां. नमस्कार. विश्व कोंकणी केंद्राचे सकळ एक प्रेक्षकांक हांवें श्रद्धेन नमस्कार करता. तुमकां नमस्कार. नमस्कार आणि स्वागत सर तुमकां. आज सुरवे आमी मुखार वचपाचे फुडें तुमगेले भक्ती मार्गाचे पद भजन जो भक्ती गीत आयकून मुखार वचा. ओके जाय. प्रथम नमन करता गजवदना, प्रथम नमन करता गजवदना, हित तुव करी विघ्न नाशना, मतिदायक राख रे मोगाना. प्रथम नमन करता गजवदना, प्रणवरूप तू श्रुति जानो, ध्वनिंतु सुनिनादामृत दीवनो. प्रणवरूप तू श्रुति जानो, ध्वनिंतु सुनिनादामृत दीवनो. मनाचे अपश्रुति दूर करी तू, मनाचे अपश्रुति दूर करी तू. रस रस निस स्वर भरिताळेंतु, रस रस निस स्वर भरिताळेंतु. प्रथम नमन करता गजवदना.
माता शारदा नमन सर्वदा माता शारदा नमन सर्वदा वरदा शुभदा राख तू सदा हर दिन तू भरी गे सुनिनाद हर दिन तू भरी गे सुनिनाद गम रे सनि स गम गम नि द सनि रे स गम रे सनि स सनि प म ग म प नि प्रथम नमन करता गजवदना लायक जाले भारी लायक आशिल्ले याची आमी मार्गेन मुखार वचात. आता हांवें सुरवे तुमकां इंट्रोडक्शन करतनाची परिचय करतनाची जीवनाची कलेची जीवन म्हणून आनी ताजे खातीर साबीत करून दाखयला आसा म्हण सांगिल्लो आसा. ह्या कल्या भितर तुमकां खंय सुकून इंट्रस्ट आयले म्हण कशी परिचय जाल्ले म्हणून आमकां एक सांगता. कला जीवन कला जीवन म्हणाले एक परिचय चल्लेले मिगेले आनमल कारण जावन मिगे ಲಾನು ಅಪ್ರಾಯ ನಾಯಕ್ म्हणू ಅಮ್ಮ ಗಿರಿಜಾ ಅನ್ನ ಸಿಕ್ಕಿಲೇಕ 7th ಕ್ಲಾಸ್ ತಿತ್ಲೇಚಿ ಅಮ್ಮ 7th ಕ್ಲಾಸ್ ಸಿಕ್ಕಿನಿ ಎಲ್ಲ अन्नाक यक्षगान कलाविद जावन भागवत जावन हें करता आशिल्लीं जाल्यार मिगेला जान मेळा वच्चे सोणी जाल्यार मस्त जना भागवतीक तें पर शिकयता आशिल्लो तागेल निमित्त पुराण जावं यक्षगान निमित्त जावन वची कला प्रपंचाचे दर्शन आमकां प्रति दिवस जाता आशिल्लें. प्रति दिवस सांजवेळ गरकडेक 5-6 घंटे नंतर 1 घंटे साधारण वाराक एक 2-3 दिवस ताजे भागवतीक आसता आशिल्ले. कोणी अर्थ सांगताली हें पुरा आन मद्दळ वाजयत आशिल्लो शिकयता आशिल्लो तशी ताजे परिचय जाल्ले. आनी अन्नाक मस्त वाज्जूच अभ्यास आशिल्ले. रईत जावन व्यापार जावन कष्टीक जीवन काडचें जाल्यार लायब्ररी वचून पुस्तक हाडून तें पुरो वाजून हें करचें ताजे विशय अम्माक गट्टी वाजून सांगचें हें पुरो आशिल्लें. तशें जावन तें वय 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 आनी आमकां कसं न्ही स्कुलाक आमकां येयलें टेक्स्ट बूक कसं आसलें रे तें पुरो फस्ट अन्नान पुरो ताका बायंड करून दितना सगळे वाजून सांगून ताका एक स्मरण शक्ती कितली म्हळ्यार आमी कसं न्ही वाजयताना चूक येयल्यार पळय रे तें समना तुगेलें अमके बुकांत अमके पेज आस पळय म्हण तूं एक पेटी वाजयलालो तो सांगता आशिल्लो. आनी अम्माक तिका वर्डिकेचे आमचे वर्डिकेचे 5 दिवसाचे वर्डिके तितली पद्दी पुरो बायपट येत आशिल्लें. आनी तिका एक विशेष शक्ती आशिल्ली कसं म्हळ्यार खंयचे पूण एक सिनेमा गेल्यार तांतू येवचें एक पद्य एक पेटी आयकून ताजे राग आनी साहित्य दोन्ही उडगास दवरून घरकडे येवन सांगता आशिल्ली. बहुशा तांगेलें तें एक सामर्थ्य म्हाका अवधान क्षेत्राक वचचेक एक शक्ती दिल्ली म्हणून सांगेत. खंयच्या गांवांत तूं? कोपकर्णे आमगेले कोपकर्णे जाल्लेल गांव कोपकर्णे. आनी हांवें आमगेले बाळपणांत जे पुळोचे चेतल चंद नाशिल्लो तसो नेग्लेक्टेड वन नाशिल्लो मिगेले एक म्हणून किलर इमे म्हणटा आमी इन्फिरियरिटी कॉम्प्लेक्स आशिल्लें. तेदाना मिगेले अम्मान मिगेले वायस भजन सांगचें तें हें पुरो हें आयकून पळय तुका साध्य आसा म्हूण सांगून मिगेले एक इन्फिरियरिटी कॉम्प्लेक्स काण मिगेले आत्मविश्वास अम्मा भरतली. व्हेरी नायस. ताचे नंतर स्कुला वतना म्हळ्यार सान लोकांनी यक्षगान आनी भजन गरकड आशिल्ले मे तर पद्य सांगचे आमके एक लिला जाल जावन आयले. म्हळ्यार आमी 5 जन चेडवां पुराज आनी पद्य सांगता आशिल्लीं ती आनी हार्मोनियमाचे तबलाचे अशीचे भजनां वचून वचून आमकां अभ्यास जाल्ले. मागीर स्कुला वतरी म्हाका संगीत आनी साहित्य दोनी म्हाका कशें परिचय जालो. स्कुलान तो म्हाका एकलो एका क्लास तकून 7 क्लास थंय सीतारामराव म्हण एकलो मास्टर पुरा सब्जेक्टाक तोची संचे नंतर ಕೆಲವು सब्जेक्टा विंगड जन येत आशिल्लीं ती तो यक्षगान कलाविद म्हळ्यार वेश आनी घालता आशिल्लो. तागेले अण्णा सकटू लक्ष्मणराव म्हणून व्हडले बಣ್ಣದ ವೇಷಧಾರಿ जावन प्रसिद्ध जाल्लो. तो 1-2 क्लासांत आसतना हांव पद्य सांगता आशिल्लो. मागीर एक विशेष मोग ताका. मागीर 2 क्लासांत की 3 क्लासांत की सम हुडग आसना एक खंयकी एक आमी वरसंचार म्हणून गेलेलीं एक फार्माक गेलेलीं थंय तुका येतरी ಇದನ್ನ ಯಾರಾದ್ರೊಂದು ಪ್ರಬಂಧ ಬರೆದು ಕೊಡಿ म्हण हांव प्रबंध बरोवन दिलोलो. तांतू एक विशय म्हळ्यार तें गद्दे रूख रान आनी पुरा पळोवन म्हळ्यार कोळके गद्दे आसता आशिल्ले सुगे गद्दे आसता आशिल्ले आनी ಕೆಲವು प्रवास वेल्ले वय वय की शेत सुक्कील आसता आशिल्लें तें तीन पळोवन हांवें एक सेंटेन्स बरयलो तांतू
ಆ ಅಲ್ಲಿಯ ಆ ಒಣಗಿದ ಗದ್ದೆ, ಹಸಿರಾದ ಗದ್ದೆ, ಇವೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಭಾರತ ಮಾತೆಯ ತ್ರಿವರ್ಣ ಧ್ವಜದಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಿತ್ತು. ಮುಣ ಏಕಗಲ್ಲಲ್ಲ ತೇ ಏಕ ವಾಕ್ಯ ವಜ್ಜಿಲ್ಲಲು ನೋಡು, ನೀನು ಬರಿಬೇಕು, ಓದ್ಬೇಕು. ನೋಡಿ, ಈ ಕಲ್ಪನೆ ನಿಂಗೆ ಈ ಏಜ್ ನಲ್ಲಿ 2ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ 3ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಪೂರ್ವ. ಈ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆಯಲ್ಲ ನಿನ್ಗೆ, ನೀನು ಮುಂದುವರಿಸ್ಬೇಕು. ತಶ್ಯೇಕ ಮನ ಅಂತೂ ಇಲ್ಲ. ತಜ್ಜ ನಂತರ ಮಕ್ಕ ಕಸ ಜಲ್ಮಳರಿ ಮಕ್ಕ ಕೊನೆ ಏಕ ಸಾನ್ ಕೋರ್ನು ಲೈಲರಿ ಮಕ್ಕ ಸೈಡ್ ಲೈನ್ ಕೆಲ್ಲೆ ಇಂತಿ ಮುಣಜಲ್ ಕೊಳ್ಳೆ ಹಾವ್ ಸಂಗೀತನೇ ಸಾಹಿತ್ಯ ತಕಡುವ ತಶಿಲ ತಶೆ ಜವನ್ ಮಕ್ಕ ಸಾನ್ ಪಣ ತಕೊಂಡ್ ಕಸ ಜಲ್ಲ ಮಳರಿ ते संगीताने साहित्य म्हणाल मग एक फ्रेंड जाऊन गेला. करेक्ट. आत्मीय मित्र झाला. मग कसं नाही एक मनांत असेल एक भावविकार कसं नसल्यावर हांव संगीत साहित्य ಒಟ್ಟು हांव शेअर करून घेत असेल. ते हॅबिट डेव्हलप जाता जाता जाताची हायस्कूल चमकालो. हायस्कूल वतना संगीत कसं म्हणारे तेदान यक्षगान पुरा येत असेल तांतू सुरवेरीगे एल्पी घालत असेल ती शास्त्रीय संगीत म्हळ्यार कसं म्हणून गोतना म्हाका वातापी गणपती म्हणून एक 3 मिनिटा भितर घंटसालान सांगिले एक एल्पी येत असेल तान एक ताने यक्षगानाचे ते मायका तू आमगेल गांव ऐकत असेल हांव खंयची गुड्ड्यार बसून ते ऐकून ते तशीची हंसध्वनी राग असते कर्नाटक संगीताचे ते तशी बरोवन घेवन ते तशीच हायस्कूल वतना 8 क्लासान म्हाका एकलो कन्नड मास्टर तो संस्कृत विद्वान आणि संगीत विद्वान जुट्टू घालून कचे पंचा पुरा घालून येत आशिल्लो विष्णुमूर्ती भट्ट म्हणून तो म्हाका म्हगेलें जीवन एक विंगड रूप घेवचें कारण जाल्लो ताचो स्मरण येतो सदा ताका उडगास करून घेवनूच हांव हार्मोनियम वापड तो सुरवेर 8 क्लासान तूं म्हळालो कन्नड पाठ करचे येतालो ते जीवनवने तुम जपमेनगागिरे जपमणी गिपमणी माले ಏದೇಕೆ म्हण एक पद्य आशिल्लें तो सांगचे पशी ಕೂಡ कसं करत म्हण आमक ನಿಮ್ಗೆ येता ತಗೆಲ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಇದನ್ನು ಹಾಡ್ತೀರಾ म्हळलो हांव ಕೂಡಲೇ ನಾನು ಹಾಡ್ತೇನೆ म्हण ते हावेच एक राग घालून सांगल ताका जीवनवनि तुम जपमेनगागिरे जपमणि गिपमणि मालयदेके सुंदर जग शिव मंदिरवागिरे कवि कुलपिकनिगे मौनवदेके हे राग घालून हांव सांगल ಕೂಡಲೇ तो म्हाका पळयत रावलो तर सगळे पद्य सांगचेच सांगून जात तरी पिरियड जात तरी स्टाफ रूम आपयलो आपोवन तुका तुकुने विचारडा म्हणाला मातशी कुक्काणेला गे तुकुने खेळली ते मागीर तू पाय तुकून संगीत शिकच्या यो आमी गेले गे म्हणालो हांव घर कडेन म्हणलें ना लागी नाना म्हाका संगीत शिक्का म्हण मास्टरानाची सांग वयर तुका स्कूला पेटोवचे कश्टारी कळना विचारडा तुका आनी संगीत क्लासा आनी फीस खंय तुकून दिवत देवा आमगेल कश्ट कळत नवे म्हण हांवें मोगार म्हळेलो हांवें वचून माशाल्या सांगनी माशा मागीर ऑगस्ट 15th येताना हे जूनान चल्लेलें तशी 15th तूं स्कुलान कॉम्पिटिशन दवरता न्हू त्या स्पर्धेंत एक शास्त्रीय संगीत स्पर्धे म्हण आशिल्ले हांव ते व्हडलें म्हणलें ते वातापी गणपती ते तशी कशी चौकी चौकी बरोवन घेतला संस्कृत येना म्हाका तेदना तें बरोवन घेत हांव सांगेल रागाने पुरा करेक्ट आशिल्लो तशी वचून ते स्पर्धेंत म्हणलो म्हणटा रे ताके खूप आयला म्हणा रे तो जज जावन बशिलो फर्स्ट प्लेस म्हाका दिला आनी व्हरलेलो 2 जण मास्टर आशिल्लीं ती त्या स्पर्धे जावचे भितर रिजल्ट शीट व्हरून व्हरला लागी दिवन म्हाका हांव बशिल कडेन येवन म्हाका तांडून हॉला तकून भायर व्हरून म्हाका कितले मारला म्हणना मारून स्टाफ रूमा तांडून आला मागीर मास्टर जावन येवन म्हाका सोडयली ती मागीर ಸಂಗೀತ ಕಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಲೀಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲಿಲ್ಲ ನೀನು ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂಗೀತ ವಾತಾಪಿ ಗಣಪತಿ ಹಾಡ್ತೀಯ ಯಾರು ಅಧಿಕಾರ ಕೊಟ್ಟದ್ದು ಬಾಯಿಗೆ ಬಂದಾಗಲ್ಲ ಆಡಿದ್ಯ ತೊಂಡ ಇಲ್ಲ तसे सवल तितले पेट्ट हांव कोणालागी खायनी मागीर तितले हांव कसं की सर म्हणटा तेदा ನಾನೇತ್ಲು ಹಾವೇನು तो ಹೇಳ್ತಾನೆ ಕೇಳಿ ಇಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಅವನು ಬರಲಿಲ್ಲ ಮಾಗಿರಿ ಮಳ್ಳೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಆಯ್ತೇನು ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ಫೀಸ್ ಯಾರು ಕೇಳಿದ್ರು ಬಾ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಅಮ್ಗೆಲ್ಗರ್ ಕಡೆಯವನು ಮಿಗೆಲ್ಲ ಅನ್ನಲ ಸಂಗೋನು ನಾಳೆಯಿಂದ ಇವನು ಶಾಲೆಯಿಂದ ಮನೆಗೆ ಬರುವಾಗ ತಡ ಆಗ್ತದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅವನಿಗೆ ಏನು ಬೈಬಾರ್ದು ನೀವು मास्टर म्हाका वातापी गणपतीन तुकोनू संगीत सुरू केलं थंय तुका 3 वर्स म्हाका ताणें संगीत शास्त्रीय संगीत शिकयला तेदाना ताजे मध्य नाटक हे परत अभिनय करताचे म्हाका दिसलें वय हे कला म्हळ्यार म्हाका सान एक मिगे बाळपणांत बाल्यांत वची म्हाका स्ट्रेस रिलीज करचें एक मेन मार्ग जावन दिशिल्लें मी तेदानाच कळ्ळें
कला म्हळ्यार जीवन, जीवन म्हळ्यार कला म्हणून. ताच्या नंतर म्हाका कोणें स्नेहित जावन, म्हाका कोणें आत्मीय जावन, म्हाका कोणें जावका म्हणून दिसता न्ही, म्हाका केदां दुखी म्हणून दिसता मनाक, केदां संतोश जाता. हांव संगीत आवडटू, साहित्य आवडटू. ते मस्तेक संगीत एक खंयचे राग सांगून म्हाका ताजे तकून बिडोगेड मेळ्ळी म्हणून जाल्यार ते हांव साहित्य रोवपारी. छंदोबद्ध जावन बरोवचे अभ्यास आशिल्ले, करूंक येनायलो. जिवनांत मुखार नाटक रचन की कादंबरी रचन की काव्य रचन पुराय हेंच प्रेरण जालें. तशें जावन हांव संगीत जावं साहित्य जावं मिगेल आत्मतृप्तीक म्हणून करता गेल्लो. तशें जावन तांतो हांव खंयचे निरीक्षणां दवरनाशी करता. तशें जावन मिगेले पुस्तक एक नवभाव सोवा म्हणून एक कन्नड कवन संकलन प्रकट केलं, हांवेंच केलेलें तें. मागीर ते 2000 नंतरची मस्त सुरवेरी म्हळ्यार सांसारीक जावन मस्त समस्या आशिल्ली, म्हाका तांदूळ हात घालूं जाय न्ही. आनी हांव खंयचे प्रकाशका लागीं वचून हांव पुस्तक बरयलां अशें केलां. म्हाका तें कसं म्हळ्यार मिगेल खातीर कोणा लागीं वचून निमगोवचो अभ्यास ना. कसं जालें म्हळ्यार मिगेल एक कसं की हांव कर्तव्य म्हाका मनांत प्रेरणा येयला, हांव करता आस. तें एक व्हड करता संतोष, व्हड करता आस म्हण न्ही. कोण की म्हाका आपोवन म्हाका ताका एक अवकाश दिवका, म्हाका सन्मान दिवका, पुरस्कार करता म्हळ्यार निरीक्षणां आशिल्लीं देखून बुड तकून एक निरीक्षणाशील जीवन जाल्ले निमित्त आय एम सॅटिस्फायड विथ दॅट. म्हाका संतृप्त जावन तांतूचे आज येते म्हाका 67 वर्स सान तकून आज येते कलेचे जीवन, जीवनाची कला म्हणाले एक म्हाका ते अनुभव घेतील सान आसतना मेळ्ळा. आनी एक दोन विशय सांगता, दोन्ही स्टेटमेंट. म्हाका PUCंत आसतना एक कोटेशन, इफ यू आर क्रिटिसायझिंग युअर फ्रेंड यू आर सेफ इन डुईंग इट. इफ यू आर टेकिंग ए स्लायटेस्ट प्लेजर इन डुईंग इट देन दॅट इज द टाइम टू होल्ड युअर टंग. ते वाजे तरी म्हाका दिसलें वय आम्ही अनेकल्यांक कसने तांगेल चुकी सांगू नज म्हणून. ते हांव जागृत घेतलं वय आय एम नॉट हियर टू करेक्ट अदर्स, आय एम हियर टू करेक्ट माय सेल्फ म्हणून ते एक घेतलो. मागीर अनेक पोथी पढी पढी जग मुवा पंडित हुआ न कोई. म्हाका 8 क्लासांत आयलें हें 2.5 अक्षर प्रेम का पढेसु पंडित होय म्हणून. हे ग्रंथ पुरा वाजून हे जगत कसं जाला म्हणून सांग तें नुस्तींच मेल्लें. फुडें पंडित जाय न्ही, शास्त्र ग्रंथ पुरा वाजून कोण प्रेम म्हळ्यार एक अड्डेस अक्षर आसना तें कोण वाजिला तो मात्र पंडित जाल्लो म्हणून. तंतू म्हाका 8 क्लासांत आसतना कळ्ळें म्हणून सांगल्यार खंयचे कला म्हळ्यार प्रकाश म्हूण अर्थ ताजे. ते आमकां उजवाड दिवचे, आमकां काळका तकून भायर हाडचें तशें. कला म्हळ्यार कसं म्हणून सांगल्यार आमकां उजवाड आवरचें तशें, आमकां काळक लोकूच तशें न्ही. आमकां काळोख येवन आमगेल वयर आवरण केल्या सवय पळय ताचे तकून भायर येवका. तशी प्रेम म्हळ्यार तो सांगला न्हय 2.5 अक्षर प्रेम का पढेसु पंडित होय. कोण प्रेम म्हळ्यार अड्डेस अक्षर वाजिला की तो निज जावन पंडित म्हणून. हिंका म्हाका कळ्ळें. हांव मिगेल संगीत जावं मिगेल साहित्य जावं नाटक जावं नृत्य जावं म्हाका कसं म्हळ्यार भरतनाट्यवरान 1-3 वर्स शिकला हांवें. म्हळ्यार मिगेल नाटकांत तो पुरा नृत्य जावका आशिल्लें तेन्ना हांव विंगडांक डिपेंड जावचना. चड म्हाका ड्रेस तशीची तांकां करचे मेकअपाचे हांवेंच करचे, तांकां जावका जाल्यार कॉस्ट्युम्स पुरा हांवेंच शिवून करचे आशिल्ले. तशें जावन तेदाना हांव आर्टा वयर मोग दवरलें. तशीच आर्ट म्हाका मोग दिलें आनी शक्ती दिलें. तशें जावन तेदाना 8 क्लासा आसतना मिगेल मना आयलेलें जीवन कला म्हळ्यार कलाचे जीवन. ते आज येते म्हाका तें एक निर्धार तकून एक चूर ताकडे वचचें न्ही. कसं जालें म्हळ्यार खंयच्यान तें हांव निरीक्ष दवरूंक न्ही. आमकां दूख केदां जावचें म्हळ्यार निरीक्ष दवरला म्हाका. तशी हे सिद्धांतच मिगेले कोणें हे न्ही वय म्हूण सांगल्यार ओके म्हणटा हांव तितलें. तुम्ही ते साधन करून प्रूव कोण नाही म्हाका तें दिसलां. आनी हांव खंयचेय उलोवचें आसल्यार खंयचेय बरोवचें आसल्यार म्हाका स्वताक अनुभवाक येनाशी. कोण की एक कसं की सांगला आतां मिगेल एक फिलींग आसता ताजे वयर एक कविता कोरून दियते म्हणून सांगल्यार जायत म्हणटा हांव तितलेची. मागीर कशी की एक कोण जाल्यार म्हाका तें सॅटिस्फॅक्शन दिना. मिगेल स्वंत अनुभव आयल्यार मात्र हांव करचें. स्वंत अनुभवाक कसं ना एक्सपिरियन्स म्हणटा वय तशी जावन कलाची जीवन, जीवनाची कला सकडापशी जीवन व्हड. आमी कितले साधन कोर नासचे पुरो लाईफ व्हड
जीवन आम्ही प्रत्येक खंयचेय ज्ञान घेऊ वेदशास्त्र पुराण इतिहास कितले आम्ही वाचून आसचे पुरो कितलेय भाशा आमकां गुत्त आसचे पुरो जाल्यार आम्ही जीवन समजावन आमगेले तेंचे म्हगेल्या जिवनान तूं चॅलेंजस मस्त येयले कश्ट मस्त येयले जाल्यार देवान कसं म्हळे कश्ट दिल्यार ते कष्ट पूर परिहार करून घेवन हांवेचे म्हगेल स्वाभिमानारे रपच तसले एक साध्यते दिली तशीच म्हगेल चढून दोग जणी कलाचे जीवनाची कला म्हळ्यार म्हगेल श्रद्धे समजून त्यांनी कला जीवनाची तांगेले करून घेतले कितले जण म्हाका म्हणटाचे मास्टर तुमी चढवांक एक डॉक्टर इंजिनियर शिकोवची सोण घेवन तांकां वय हांव डॉक्टर इंजिनियर कोणाकय करूं जायना तांकां कसं नसकी ते तांणी करून येताचे हे कला मार्गार तांणी गेल्या आणि चेडवांक आमी कसं करूं जायना तांगेले इंटरेस्ट आणि एक विशेष तांकांय सांग तांणी इन्फिरियरिटी कॉम्प्लेक्स दवरून घेवचे ना डॉक्टर इंजिनियर विंगड कसं जावं शिकून करूं जाता आर्ट म्हळ्यार शिकून येवचे न्ही देवान दिल्यार मात्र येवचे तशें न्हू हांव सांगचे म्हगेल चेडवांक जावं म्हगेल स्टुडंट्स पुरा ನೋಡಿ ಮಾಡಬಾರದ್ದನ್ನು ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ ಅಧರ್ಮವೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ದನ್ನು ಮಾಡದೇ ಇರುವುದು ಕೂಡ ಧರ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಸಂಗೀತ ಅರ್ಥ ಆಗುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಸಂಗೀತವನ್ನು ಕಲೀಲೇಬೇಕು ನಿಮ್ಗೆ ಬರೆಯುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇದೆ ಅಂತಿದ್ರೆ ನೀವು ಬರೀಲೇಬೇಕು ದೇವ ನಮ್ಕ ವಿಶೇಷ ಶಕ್ತಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ದೇವ ನಮ್ಕ ಮಳೆ ವಿ ಆರ್ ಮೋರ್ ಬ್ಲೆಸ್ಡ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ म्हणाले मोर ब्लेस्ड देन अदर्स आमकां दिला आर्ट आमी ते डेव्हलप करनातले रे आमकां जन्मा येवन आमी व्यर्थ तशीच अशें तुमी ते डेव्हलप करून अष्टावधानी एक कॉन्सन्ट्रेशन की तातूंत न्हय मेमरीज जावं अष्टावधानी म्हळ्यार तुमी सांत पुरा मेमरीज सांगिल्ले भारी खुश जाली ते अष्टावधानी जावच्याक तुमकां प्रेरण कसं मेळ्ळें एक्चुअली कसं अष्टावधान म्हळ्यार ताजे संस्कृतांत तांचे व्युत्पत्ती कशी आसा चित्तैकाग्र्यम अवधानम चित्तद एकाग्रते अवधान आम्ही मन खंयच्या वैरी कॉन्सन्ट्रेट करताचे ते अवधान अष्टावधान म्हण सांगल्यार 8 दिक्कांतू आम्ही अवधान कॉन्सन्ट्रेशन करचें आसलें सुलभ हांव सांगता बिडी बांदिताली पळयता तुमी एक सोप दवरून घेवन ताजेर एक पान दवरून घेताची ताजे दुरापान घालताचे हें करताचे ताजे वटेक ताजे लागीं एक कादंबरी दवरून घेवन आसताचे आनी यंत्रा टीव्ही आसल्यार टीव्ही पळयता आसताचे आनी कोणें येवन बसल्यार लागींच्या विशय व्हरून उलयता आसताचे 4-5 कडेन तांणी इतलें काम करतले एक लेम आनी तशी मन दिताचे म्हणटाले आमकां सायन्स कसं म्हणटा म्हळ्यार आमगेल्या मनशाल भितर कितले सामर्थ्य आसा म्हळ्यार एट ए टायम आमी 64 कडेन आमी मन दिवचें सामर्थ्य मनाक आसा आमी तें पूर आमी वापरनाचे आमी ते डेव्हलप करून घेयनी अभिवृद्धी करून घेयनी तशें जावन हांतू अवधान कला म्हळ्यार कशें येयलें म्हळ्यार अवधान म्हळ्यार गमन तांतू उडगस दवरून घेवचें कॉन्सन्ट्रेशन वय ताका धारणा शक्ती जावं धारणा शक्ती म्हळ्यार उडगस दवरून घेवचें आणि सद्य स्फुरण खंयचे स्फुरण येवका खंयचे विशय येतात खंयचे एक प्रश्न निमगिताचे पट्टा म्हण आन्सर सांगू येवका आणि काव्यधार येवका काव्यधार म्हळ्यार एक सब्जेक्ट तुम्ही दिल्यार खंयची एक लाईन दिली ती ताका संवादी जावन प्रबुद्ध जावन काव्य लक्षण आशिल्लें काव्य तोंडांत आशू जावन बरोवच न्ही बरोवचे ना पेपर पेन कसं न्ही आमी वापरचे ना ते उपयोग करच्या काय ना तांणी निमगेल्या तवळी स्पॉटारी छंदोबद्ध जावन तांगेल कंडिशनाक समजावन आमी पद्य रचना करून सांगता एक पटी पुरा सांगचे ना एक लायन दिवन अनेक लायन तशी वय वय एक सुत्तू प्रकार एक 4 राउंडांतू 4 लायनाचे पद्य कंप्लीट करून तितले उडकास दवरून सांगता हे अवधान हांव करचें साहित्य अवधान म्हणून तशीच नृत्य अवधान चित्र अवधान विंगड पोरा आसा तशी नृत्य अवधान म्हळ्यार नाट्याचे 9 अंग दवरून घेताचे तशी प्रश्न निमगिताल्यांक पृच्छक म्हणून म्हणताचे तांणी आतां मिगेल करचे साहित्य अवधानांतू फर्स्ट निषेधाक्षरी म्हण आसताचे तांणी एक पद्य रचन करायचे आता गणपती ಬಗ್ಗೆ एक पद्य करा म्हणून हांव बी म्हणता दोन्हीचे अक्षर घ येवचे ना म्हणून सांगून ज म्हणतात तांणी विजय सांगतकी म्हणून सांगल्यार लेखून ताणेक नेक्स्ट य बरबारदू म्हणटा विजगम म्हणून सांगता तशी ताण एक अक्षर नाक्क म्हळ्यार तशी ते लाईन उपोरून घेवन वचून एक लाईन जाल्यार पुरो ताका सोडचो अच्छा दोन्हीचो समस्या पुरण तो म्हणतात रती म्हणल्यार इश्ट स्वाम्यांक स्वाम्यांक आनी रतीक काही संबंध कळ्ळें
भक्ती चारती म्हणल्यार इष्ट स्वाम्यांक म्हळ्यार फुडले लायनांत एक भक्ती चारती म्हणून. आता करीना, कत्रीना, रेखा, हेमा म्हणून 4 शब्द दिवन एक उपदेश दिवता असल पद्य कैरे म्हणून कोंकणी अवधान गेला. ते त्यांनी प्रसिनेमाची नव्हे. वय वय ते कशी येवच्या ना. आता करता जल्लरी करी नानतल्यारी सोडी. करता जाल्यारी करी नानतल्यारी सोडी. करीना. करी ना वट्टा येईल तशी. ओ माय गॉड. तशी 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 तुम्ही ही वय वय ते 4 तशी म्हळ्यार एक एक लाईन म्हणतात तशी ते खंयचे शब्द दिले रे ते शब्द बेतून सार्थक जावन येवचे तशी कोरका. ताजे नंतर एक कीर्तना म्हणून एक राग एक ताळ एक देवाल नाव दिले रे त्या देवाल वयरी एक संपूर्ण 8 लायनाचे कीर्तन 2 लायनांत एक एक सुत्वावर एक करका. ते आम्ही बरोवन घेवचे ना. म्हळ्यार हुಡುಗ आसता ಅವ್ರಿಗೆ. तद नंतर हाकडे आशु कविता म्हणून आसता जी ताणे म्हण एकलो खंय खंय ಉಲ್ಲೇತಾಚೆ म्हळ्यार एकलो ಕನ್ನಡ ಅವಧಾನ ಅಂತೂ ನಿಮ್ಗಿಲ್ಲ एकलो. ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಳು ಹುಡುಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಅವಳು ತುಂಬಾ ಸುಂದರಿ ಅಂದ್ರೆ ಮೋಡ ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣ ಹಾಗೆ ಮೂಗು ಹೀಗೆ ಸೊಟ್ಟ ಪೂರ ವರ್ಣನಿಕಲ್ಲ ಅಂತ ಹುಡುಗಿ ಬಂದು ನಿಮ್ಮ ಅವಧಾನವನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿ ಬಂದಿದ್ದಾಳೆ. ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬರ್ತಿದ್ದಾಳೆ, ನೀವು ಅವಳಿಗೊಂದು ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಈಗ ಅಮ್ಮ ತಗ ಚಾಮಣ್ಣೆ ತೋ ಅನಕೆ ಈಗ 25 ವರ್ಷ ಚಾಲ್ಲತ್ತೋ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ನೋಡಿ ನನಗೆ ಮದುವೆ ಆಗಿದೆ, ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಎದುರುಗಡೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ, ಮತ್ತೆ ಆ ಹುಡುಗಿ ಚಂದ ಕಂಡದ್ದು ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿಗೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಅವಳನ್ನು ಹೇಗೆ ವರ್ಣಿಸಬೇಕು ಅಂತ ನೀವೇ ವರ್ಣಿಸಿದ್ದೀರಿ, ಅದನ್ನು ನಾನು ಪದ್ಯದ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಮನು ತೇಚಿ ತಾಣಿ ಸಂಗಿಲೇಚಿ ಚಂದೋಬದ್ಧ ಜಾವನ್ ಸಂಗೋನು ತೇ ಪರಮ ಸುಂದರಿ सुंदरी जाऊन दिसशील चालल्या लागी हांव पेटयता म्हळ्यार तुका नव्हे ती सुंदरी जाऊन दिसली तशी हांव तुका वारडेक जाय न्ही, म्हाका वारडेक जाला तसो ती सुंदरी म्हणून तुवेंच सांगिलो तसो हांव तुगे लागी पेटयता म्हणून तशी पद्दी कोर न्हू. अशी समाधान करता आशिल्ले. ताजे नंतर संख्याबंधा म्हणून आसता एक 25 घर हें करून सुरवेर एक 520 होका टोटल वय वय कॉर्नर टू कॉर्नर टॉप टू बॉटम वय ते सुरवेर तो सांगता. हा मग कसं की आता करीना म्हण एक पद्य रचन करता असताना मध्य तो उदाहरण माम 4 लायनाचे 3 नंबर कितले म्हणून मध्य निमगीता. ताजे नंतर हंगे एकलो प्रस्तुत प्रसंगी म्हणून असता तो कसं क्वेश्चन निमगीता कसं निमगीत म्हण ना तुमगे कॉन्सन्ट्रेशन वय वय ओ आता ವೈ 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 ಕಸ್ತನೇ ಕ್ವಶನ್ ಆತ ಅವಧಾನಗಳೇ ಗಣಿತಕ್ಕೆ ಭಾರತ ಕೊಟ್ಟ ಇದ್ಯಾವುದು ನಿಮ್ಗೆ ಕೊಡುಗೆ ಯಾವುದು ಮಣ್ಣು ಸಂಗಿಲ್ಲ, ನೀವು ಅವಧಾನಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟದ್ದೇ 0 ಅಶಿ ಸಂಚಾಸ ಅನೇಕಲ ನಿಮ್ಗೆ ವೈ ವೈ ನಿಮ್ಗೆ ಭವಾನಿ ಗೊತ್ತಾ ಮುನ್ಸಮನು ಏಸನ್ ಹೆಬ್ಬಾರ್ ಮಣ್ಣು ಕುಂದಾಪುರ ಹೌದು ಗೊತ್ತುಂಟು ಅಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ, ಹೌದು ಮೊನ್ನೆ ಕುಂದಾಪುರದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ರು ನೋಡಿದ್ದೇನೆ. तुमका इंटरेस्टेच्या कारण कसं लागतं त्यांची इतली पूर सांगलं ते इतली कोर्चत असाले एक अवधान कला हे कलेन तू ಶತಾವಧಾನಿ ಗಣೇಶ್ ಆವೇ ಕನ್ನಡ MA करताना ಕಂತಿ ಹಂಪರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು त्यांपर वाजेला आणि बेळ्ळावे नरहरी शास्त्री म्हणून त्यांनी सुरवेर कन्नडांत अवधान केलेले म्हणून वाजेला. केले अवधान हांव एक साक्षात जाऊन पळीन येशिलो. शतावधानी गणेश म्हणून बँगलोरचो तो प्रप्रथम अवधान केलेलं तवळी हांव ताका काव्यवाचन पृच्छक जावन चमकलालो. ते अवधानाचे पुरा विंगड हे इतले पुरा अंग पुरा पळयला हांवें पळोवन गरकड आयिल्ले ते दिवसच हांवेंची ಕೆಲವು ಶಬ್ದ ಕೆಲವು पंक्ती पुरा रचन कोर ते तितले हांव केलें हे आय कॅन डू दिस म्हण ते दिवस दिशिल्ले. जाल्यार रे ते एक एक लायनाक एक एक सुत्तू कोरून घेवन ते धारण कोरून घेवन तांणी निमगेलें खंयचे खंयचे मुल्ल्यान तूं सृष्टी कोरून निमगिताची कस काय ना एकलो रती ಎಪ್ಪಿ ಕೊಳೆರ ರಸಿಕವರ ನಡುಗುತ್ತ ನಿಂದಂ ಅನೇಕ ಶವವನ ಒಳಗಿತ್ತು ಹಳೆಗನ್ನಡವೇ ವೈ ವೈ ಶವವನ ಒಳಗಿತ್ತು ನಡೆದನು एक मोगाचे चल्ली एक एकशा देऊन चमकालो अशी पुरा असता तसल पुरा हांव कोरू मिज्जांचे आयशना म्हणून तंदी सोडलें हांवें. ताजे नंतर एक अवधानांतू हांव विंगड अवधानीक एकल्याक समस्या पूर्ण दिल्लेलो पळोवन ताका बारी खुशी दिलें. हांव ते दिरा दिरा दुरा धीरे देरे 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 मेरे दम म्हण एक लायन दिल्लो तो अवधानीक काही कष्ट दिलं तांतू परिहार करचे विंगड विंगड मार्ग असता. त्या कोण की ताका सांगतरी अनेक अवधानाक हांव ताका समस्या पुराण बशिल्लो म्हाका राखून बशिल्लो ते तुमी कसं दिलेलं ते समस्या म्हणून मागीर सांगलें हांवें दिरा दिरा दुरा धीरे देरे 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 मेरे दम म्हाका कळ्ळी कसं परिहार ते ನರರೂರಚ ತುರಂಗವ ಪುಗು ತರಿ ಕರಿ ರಥ ಪದ ಬಳಗ ತುರಗ ಪದ ಬಲಗಳನ ನಂಗಂ ತರಿಯುತ ನಿಯತಿ ರುಧಿರ ವೀರ ಧೀರ ದೂರ ಧೀರಿ ದೆರೆ 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 ದಿರೆ ಮೇರೆ ದಮ್ಮನ सांगले कुठले
ಅಯ್ಯೋ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಇದು, ನಾನು ಒಂದು 4 ಸಮಸ್ಯೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಪರಿಹಾರ ಹೇಳ್ತೇರೋ 3-4 ಸಮಸ್ಯೆ ಸಂಗಲ್ತಾಳೆ ಮಕ್ಕತ್ತೆ ದಿವಸ ಅಥವಾ ತೋ ಸಂಗ್ಲಿ ಕೂಡ್ಲೆ ಕತ್ತೆಯ ಪದರಕ್ಷೆ ಇರಲೇನಾಗಂದಳ್ ಮನ್ಸ್ ಮಾಡಲು ಕತ್ತೆಯ ಪದರಕ್ಷೆ ಆಮೇಲೆ ಸಾಕು ಅತ್ತೆಯ ಪದರಕ್ಷೆ ಇರಲೇನಾಗೆಂದಳ್ ಅತ್ತೆಯ ಪದ ಸಾಕು ಅತ್ತೆಯ ಪದ ಕತ್ತೆ ಶಿಲೆ ಸಾಕು ಅತ್ತೆಯ ಕೆಲ್ಲ ನೋಡಿ. ಇದೆಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಪೂರ್ಣ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರೆ ಅವಧಾನ ಆಗುವ ಲಕ್ಷಣ. ನೀವು ಅವಧಾನ ಮಾಡಿ ಮಾಡಲು ನೀವೆಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ, ನಾನು ಗುರುಮುಖೇನ ಸಂಸ್ಕೃತ ಕಲ್ತಿಲ್ಲ, ನಾನೆಲ್ಲ ಒದ್ದಡೆ ಚೂರುಪಾರು ಕಲ್ತದ್ದು ನನ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ನೀವು 18 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದವರು, ನಂಗೆ ಈಗ 38, ಮತ್ತೆ ನನ್ಗೆ ಸುನಾದು ಸಾಂಚರಡು ಸಂಸಾರ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ, ನನ್ಗೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ, ಅದರ ಹಿಂದೆ ಬೀಳ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ನಾನು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ನನ್ನ ಸಂಗೀತ ಪಾಠಗಳಿವೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಕ್ಷಮಿಸಿ, ನೀವು ಹೇಳಿದ್ದು ಸಂತೋಷ, ಆದ್ರೆ ನನ್ನಿಂದ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಮಣ್ಣೆ. ತದನಂತರ 2 ವರ್ಷ ನಂತರ ಅವಧಾನಿ ಶಿಬಿರ ಕೆಲ್ಲಲ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಅಂತ ತಕ್ ಮಿಗೆಲೇಕ್ಲೋ ಹಿರೇಮಗಳೂರು ಕಂಡಂಗ್ ತಗೇಲೇಕ್ ತಾಣೆ ಫೋರ್ಸ್ ಕೆಲ್ಲಲೆ ಚಮಕಾಲ ಸುರೇರ್ ತಕ್ಕ ಸಂಗ್ಲಾಮ ಅವಧಾನಿ ಜಾವ್ ಚಾಯಿಲಲ್ ಶಿಬಿರ ಪಡೋ ಚಾಯಿಲಲ್ಲ ಶಿಬಿರ ಜಲ್ಲ ಶಿಬಿರ ಜತ್ತರಿ ಅಂತಿಮ ದಿವಸ ಪೇಜಾवर स्वामी इलेली अंती तांगेले द्राक मक्काचे शिबिराचा अनुभव सांगू सांगला पुरा सांगला शिमे गेले संस्कृताने वाजेनी ते तशा अवधान कोर कर ना म्हणून सुरवेर 100 वर्षापूर्वी सांगिल तवळे कर ना म्हणून सांगिल गेले हंगे तरी अवधान इतलं कष्टच म्हणून कळले मग तसं आणि करही ना म्हणून निर्धार केला म्हणून सांगले कुडले तो हांव सांगून सकळ बस जाल्यार म्हाक 5 दिवस गेले शिशी दवचे का पुण्य मिळणे तशें जावन हांव धन्य म्हणून सांगून बसलो तें उतरां धर्न ताणें म्हाका तसं जाल्यार विंगड कस आणि मनशा लागे कसं नसं कसं ना तांणी मेगेले तें ना हें ना म्हणून पुरा सांगलें ती कसं असं कसं ना म्हणून सांगून तांणी सांगचें न्ही आनी एकल्यान सांगता तशें तें पुरो वचचो संस्कृत येना म्हणून संस्कृत शिक्षण जाय न्ही म्हणून ते संस्कृत जावका म्हणून अवधानात संस्कृती आसल्यार पावता तेन्ना हिंता म्हाका तांणी गुरू म्हणून सांगलें ती मिगेले प्रायांत मिगेले वाडता न्ही म्हणून हांव तेंच म्हणलेलो प्रायांत मात्र म्हणून तशीच वाडता न्ही जाल्यार गुरू म्हणलें ती तशें गुरू जाल्यार शिश्याल वयर एक अधिकार येता तशें 3 महिन्या भितर म्हाका गुरू दक्षिण जावन अवधानाची दिवका म्हणून सांगलें त्या उतराक एक हांव सिरकम जाल्यार कुडले निमगेले हांव कसले अशें म्हणलें तुका जायना हांवें सोडी जाल्यार न्ही अशें सांगून सभे येद्राक पेजावर स्वामी आशिल्लीं तितले जाणां येद्राक तशें म्हणलें म्हणून तुमी म्हणून सांगल्यार न्ही तुमकां जायना जाल्यार सोडा कोरकातीश म्हूण खायना म्हळ्यार तांकां गोत आसा हांव करता म्हणून वय वय गुरुदक्षिणे म्हणून गुरू सार्वजनीक जावन निमगे तरी गुरुदक्षिण दिवका जाल्यार मागीर कर्तव्य ना मागीर जिवनाक कसं अर्थ असं मागीर येवन एक महिन कश्टार बसून रात्री दिवस म्हणून सांगून पुरा संस्कृता छंदस्सु नवनवे छंदस पुरा संस्कृताचे कन्नडाचे म्हळ्यार अंशगण अक्षरगण मागीर मात्रागण तिन्ही छंदस खंयचे छंदस दिल्यार रचन करचें तसले एक अभ्यास केल्लो काव्य रचन म्हाका एक वॉर्ड म्हणलें न्ही सान लागून कसा जाल्यार पद्य करचें तें एक सिनेमा पद्य आयकल्यार राग लायक म्हणल्यार ताका भक्ती गीत बरोवचें अशें परत अभ्यासाची ना तशी कोर घेवन येवन हांव अवधाना क्षेत्र पदार्पण केल्लो तशी कन्नड अवधान 1 महिन्या भितर बँगलोर वचून ताका गुरुदक्षिण म्हणून दिल्लो ताजे नंतर एक इतलें कन्नड अवधान जाल्लें मागीर गुरुले अन्नाक हुशार नाशिल्ले ते समयांतू नागपुरांतू तागेलें संस्कृत अवधान मागीर एक इंटेग्रेटिव्ह फॅक्टर्स इन इंडियन क्लासिकल आर्ट्स म्हणून एक पेपर दिवचे आशिल्ले मागीर 3rd डे एक काव्य चित्र आशिल्लें संस्कृतांत तूं करता आशिल्लो तो ते फर्स्ट पेपर इंग्लिशान प्रेझेंट करचे आशिल्ले तागेलें आन्नाल आन्सरली मागीर मिगेले म्हणलो तेदान म्हाका चिकमगळूरांत मिगेले अवधान फिक्स जाल्लें तेदान अशी नागपुरांत वच अन्नाल काम जावन हांव मध्य एक दिवस वचून चिकमगळूरा वचून तुक्क फिक्स जाल्लें अवधान हांव करता नहीं मिगेल अवधान तुम्ही वचून नाव पुरा मिगेलस खंयचे गुरू जाल्यार शिश्याल अवधान हांव करता म्हणून सांगता तेदान हांव येस म्हणून काय जाल्यार वय हांव ते नागपुरांत वचून कन्नड करूं जगता खंयच्यान संस्कृत म्हाका येना ना तितले अवधान करचें ते सांग हिंदींत करे म्हणलें ती तशी मागीर कर जात म्हण हांव गुरुवाक्य म्हण समोर वचून कोर नायलो ते हिंदी अवधान करतरी मागीर कोण की कोंकणी अवधान कोरका म्हणून एक अवधान इले एक ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ केलेलो तवळी ನನ್ನ ಶಿಷ್ಯ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಉಮೇಶ್ ಗೌತಮ್ ಅವರು ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಅವರ ಮಾತೃಭಾಷೆ ಕೊಂಕಣಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ಮಳಿ ಬಾಯಿರೆತ್ತರಿ ಹಂಗದ ಸೌತ್ ಕೆನರಾಚೆ 2 ಜನ ಅವಧಾನಿ ನಿಮ್ಮ ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಷೆ ಒಂದು ಕೇವಲ ವ್ಯಾವಹಾರಿಕ ಭಾಷೆ ಅಲ್ವಾ ಅದರಲ್ಲಿ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಉಂಟು ಕಾವ್ಯ ರಚನೆ ಆಗ್ತದ ಅದು ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ ನೀವು ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಕೊಂಕಣಿಗೆ ಸಾಹಿತ್ಯಕ ಇತಿಹಾಸ ತುಂಬಾ ಇದೆ ಮರಾಠಿ ಭಾಷೆಗಿಂತ ಅದು ಹಿಂದಿನದ್ದು ಕಾವ್ಯಗಳು ತುಂಬಾ ಇವೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಅದರದ್ದೇ ಆದದ್ದು ಆದ್ರೆ ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಷೆಗೆ ಅಂಶಗಣ ಛಂದಸ್ಸು ತುಂಬಾ ಸೂಕ್ತ ಆಗ್ತದೆ ನಾನು ಕೊಂಕಣಿ ಪದ್ಯಗಳನ್ನ
ಪದ್ಯಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಅಂಶಗಣ ಛಂದಸ್ನಲ್ಲೇ ಮಾಡಿ ನೀವೀಗ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ನಾನು ಮಾಡ್ತೇನೆ ಮಕ್ಕೆ ಕಸಮಳ ಕೊಣೆ ಮಕ್ಕ ಚಿಮಟೆ ಕಳರೆ ಮಕ್ಕತೆ ಕಾಮ್ ಕೋರ್ಚೇಕ ಅಭ್ಯಾಸ ಕೋರ್ ದಾಕೋ ಕಾಮಣೆಲೆ ತಷ್ಟವನು ಕೊಂಕಣಿ ಅವಧಾನವರನ್ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಶಿಮಠ ಸ್ವಾಮಿ ಎಲ್ಲ ಪಾಯಮೂಳ ಅಂತೂ ಜೊತೆ ಮಿಗಿಲೇಕ ಸಾರ್ಥಕ ಕ್ಷಣತೆ ಭಾಗಮಂಡಲ ಅಂತೂ ಸ್ವಾಮಿ ಬಶಿಲಿ ಅಂತ एक अर्ध घंटे बसतात म्हणून सुरवेर मक्का विषय मिळाला मिगेले एक 2 घंटे चिल्लर अवधान संपूर्ण स्वाम्यान बैसून त्या पुढं त्या दिवस ते आम्ही ओत्ताना भगमंडला काशीमठ आणतो ते दिवस ते करंट वर अन्न कोणी फोटो काढका म्हणून सांगले की कंचे कॅमेरा रील्स मिळली कसं नाही जाल्यार म्हाका ते एक सुतो दिवली लावून स्वाम्याला पायमुळा आणतोची हांव बैसून अवधान केलं ते एक सार्थक जल म्हणून दिसले तशी एक कंचे मक्का जीवनांतू आयलेलं कला प्रदर्शनाचा अवकाश पुरा मग ते प्रदर्शन जायनी मग ते दर्शन झाला तश जाऊन अवधान क्षेत्राक हा मग कष्टारी मन नाशी मिजेन जायना म्हणले कुंचम कलालो ಎದ್ದೊಳ್ತೈ ಅಷ್ಟಾವಧಾನ 100 वैरी एकदल्ला म्हण कोरोना जत्तरी हांव अवधान करनी कोरोना एक म्हाका मस्त बाद दिला एक 10 दिवस चिके स्मरण शक्ती कनी पुरा बाद झाला त्याच्यानंतर पुरं हे जीवनाक 101 केला त्याच्यानंतर एक 25-30 काव्य चित्र गीत नृत्य म्हणणारे आशु कविता ते कार्यक्रम असं सभेंतून ಇದೆಲ್ಲ ಪೃಚ್ಛಾಕೋಣೆ ಬೈಸೂन एक सब्जेक्ट इथं त्या शब्द त्या सब्जेक्टावैर पद्धतींचे बरोवचे बरोवन ताका राग संयोजन कोण सांगचे कोण सांगले कुडले एकली डान्सर ताका डान्स करता ताजोट हे पद्य बरोव चित्र वेळाक एक आर्टिस्ट ताजे वैर सब्जेक्ट चित्र बरयता काव्य चित्र गीत नृत्य म्हणून ऑन द स्पॉट वय वय ते कन्नड हिंदी आणि कोंकणींतू नागपुरांतू हिंदी सुरवेर हिंदी अवधान हिंदी काव्य चित्र जाल्ले तदनंतर मुंबईंतू कन्नड अवधान जाल्ले आणि ग्वालियरांतू काव्य चित्र गीत नृत्य जाल्ला ಡೆಲ್ಲಿಂದು एक काव्य चित्र गीत नृत्य जाल्ला अशी मागीर सूर्या फाउंडेशन दोड्डबಳ್ಳಾಪುರ एक हिंदी अष्टावधान हिंदी काव्य चित्र जाल्ला तांणी म्हळ्यार जिंदाल कंपनी तांणी स्पेशल जावन करियशिला तशी काही अवकाश मेळ्ळा की तें पुरा आणि मिगेले ನೇಚರ್ ಪೂಡ್ತು ಕೊನಿ ಉಮೇಶ್ ಮಾಮ ಹೆಂಗ ಸಂಖ್ಯೆ ಕೋರ್ನ್ ದಿತ್ತು म्हण कोणी एक लेखन बरोवन दी तें कर दी म्हळ्यार म्हाका फ्री आसता रे म्हाका मन असले हांव कोर्न येवन सोडता आणि हांव जावन वचून अशी कसं एकच मिगेल म्हळ्यार मिगेल वाटता कसं पडला मिगेल हापता कसं मेळ्ळा तांतू मिज्जान त्या संदर्भारी कसं करू जाता तसं एक रांदप कोर्न हांव इश्ट आशिल्लें हांकां वाडला तितलेची ते ಕೆಲವು ಜನ आयकस म्हणून संतोष पावले आणि पुरा रांदप पुरा जनक इष्ट जायना एकल्याक जिलेबी इष्ट असल्यार आनी एकल्याक वांगी भात इष्ट असता तशी तशें आमगेल व्यक्तित्वांत होय आमगेल व्यक्तित्वांतू आमकां देवान दिलेलें एक कला सामर्थ्य म्हणत अवधान जावं संगीत जावं नाटक जावं पुरा अशीची इतल्यांत भितर तुमकां आसक्ती खंयच्यान म्हाका आसक्ती कसं म्हणून सांगल्यार तें अम्मान सांगिल्लें उतर आनी हांव नमन मुख्य प्राण मिगेल आराध्य देव कुलदेव महागणपती महामाय आणि ಕಾರ್ಕಳ ವೆಂಕಟರಮಣ ಹಾವ सुरवेर कोप्पा आशिलो मागीर मुणकोर आयलो आणि कारकळ आयलो एद्दोळते म्हाका खंय हांव घर कोर भाडे घर जावन संत घर जावं कोर घेवन आशिल्लो थंय पुरो लागीं एक देवस्थान आसता आशिल्लें तसो आतांय तशीची प्रति गुरुवार आमगेल वेंकटरमण देवस्थानांतू सांजे वेळा 1 घंटा भजन करताचे आमी हांव मेगेल स्टुडंट्स आनी पुरा आता त्या अजवेरी आमकां एक भजन ऐकूया भजन ऐकू का आता मिगेले सुरवेचे भक्तिगीत भजन म्हणून मिगेले याचे प्रथम नमना म्हणाले एक मिगेले रचना साहित्य सांगा आता दोन्हीचे एक भावगीत सांगता मनाक आम्ही कसं सांगून घेऊ का म्हणाले एक विषय मना तू मधुर मधुर फळ जा रे म्हणून हा आमचे गेल मना मधुर मधुर फळ जा रे मना तू मधुर मधुर फळ जा रे भुकेन असतल्यांक दुःखान रडतल्यांक भूक दुखी दूर करी रे मना मना
मधुर मधुर फळ जा रे. पावस जावन सत्ते वताक तू सावळी. पावस जावन सत्ते वताक तू सावळी. कडकडैताल्यांक फटफटी सुकी लावंगले. जावन तू सुख दिवन तृप्ती पावरे मना. मधुर मधुर फळ जा रे. सुख भोगची आशा सोडू त्यागान सुख पळोन. सुख भोगची आशा सोडू त्यागान सुख पळोन. रण्य घेऊन हासून लोकांक तू हासोन. रण्य घेऊन हासून लोकांक तू हासोन. वांटी हरतेची गोडी तेंची पुण्य मार्ग रे मना. तू मधुर मधुर फल जा रे. दुखेन असतल्यांक दुःखान रडतल्यांक. भुकेन असतल्यांक दुःखान रडतल्यांक. भूक दुखी दूर करी रे मना. मना तू मधुर मधुर फल जा रे. आत्ता तुमगेल भजन ऐकून खुशी झाली. भारी एक नमन्याचे दैविक अंतले वेली तुम्ही आमका. आता आता कसं विषय म्हणारी तुम्ही एक गमक कलाविद वय राईट. तश म्हणा कसं नाही गमक कलाविद. आता कर्नाटकाचे एक प्रसिद्ध कल इथे. वय 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 आता कर्नाटक आमगेल भारताचेची म्हळ्यार गमक कले म्हळ्या कसं म्हळ्यार गम र म्हणून संस्कृताचे धातू म्हळ्यार ओर्न थंय दवरचें म्हणून सांगून. कसं दवरचें म्हणून सांगल्यार आता एक साहित्यक रचन जाता. एक काव्य बरयत एकलो ते एक पंक्ती जावन आसता. एक शब्दाचे एक लाईन लाईन त्या लाईना भितर एक कितली भावन तो भर नासता. कळ्ळें आता सगळ्या मनान तुला भावन वय वय तांतू असता. वय ते आम्ही अशी वाजयता त्या भावन कळना. वय ते एक रागारी वय आता ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಸುತ್ತಿ ಸುಳಿದು ಕಾಡಬೇಡ ರಾಗವೇ. ಮುತ್ತಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಮತ್ತ ನೆರೆದು ಹೊತ್ತಬೇಡ ರಾಗವೇ. राग म्हणून एक असतं. राग म्हणे प्रीती. रागद्वेष म्हणून ऐकला ना त्याशी. आणि संगीताच राग हे मिगिलेचे एक लाईन. ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಸುತ್ತಿ ಸುಳಿದು ಕಾಡಬೇಡ ರಾಗವೇ. ಮುತ್ತಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಮತ್ತ ನೆರೆದು ಹೊತ್ತಬೇಡ ರಾಗವೇ. एक ते एक भ्रमालोक सृष्टी करतात तशी. ते सीधा सांगताना कितले कसं नाही ಷಡ್ಜದಲ್ಲಿ ಮಿಡಿವ ಶ್ರುತಿಯ ಹಿತದೆ ಮೈಯ ಮರತಿಹೆ. ಸಪ್ತಸ್ವರಗಳ ಆಟವನ್ನು ಅಲ್ಲೇ ನಿಂತು ಸವಿದಿಹೆ. ನೆಲೆಯ ತೊರೆಯು ತಲೆಯುವಂತೆ ಕಾಡಬೇಡ ರಾಗವೇ. ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಸುತ್ತಿ ಸುಳಿದು ಕಾಡಬೇಡ ರಾಗವೇ. ते तक एक राग ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಸುತ್ತಿ ಸುಳಿದು ಕಾಡಬೇಡ ರಾಗವೇ. ಮುತ್ತಿಕೊಳ್ಳುತ್ತ ಮತ್ತ ನೆರೆದು ಮುತ್ತಿಕೊಳ್ಳುತ್ತ ಮತ್ತ ನೆರೆದು ಹೊತ್ತಬೇಡ ರಾಗವೇ. ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಸುತ್ತಿ ಸುಳಿದು ಕಾಡಬೇಡ रागवे. अशी एक सांगतारी. हे सुगम संगीत भक्ती संगीत पुरा शैल. काव्य रचना म्हणा काव्य अशी एक 4 लाईन की 8 लाईन की अशी एक सारी रचना नाही. आता एक महाकाव्य म्हळ्यार तांतू 1000 गटले पद्य असता. ते एक अध्याय तो एक शोकरस की ते विंगड रस एक एक पद्य
ते पद्य सांगच्याक ताके ಕೆಲವು छंदोबद्ध जावन असता ಕೆಲವು छंदोबद्ध जावन असताना ताळाक समजावून सांगचे जायना ते ताजे भाव स्पष्ट करचे खातीर थंय आशिल्ले भावनेक समजावन ते शब्दांत ताके एक राग अळवडसून घेवन कंपोज करून घेवन ते काव्य ध्वनी ताजे तत्व ताजे गुढार्थ आणि ताजे एक संपूर्ण जावन एक दर्शन दिवचे तसले एक पद्धती येईल त्यांची गमक कले. आता गमक कले खंय तुकून सुरू कर्नाटक अंतू आंध्र अंतू पुरास्य फेमस प्रसिद्ध गमक कले प्रारंभ जल्ले आतनी रामायण महाकाव्य ಅಂತೂಚ ರಾಮಾಯಣ ಕಾವ್ಯ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಲವಕುಶಾನ್ ಮಾಡಲ್ಲ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಬರೈಲೆ ಅಂತ ಲವಕುಶಾನ್ ಗೊಚ್ಚುನು ರಾಮಾಲೆದ್ರಕ ತಂತ್ರಿ समेत म्हणून बरयतो वाल्मिकी म्हळ्यार एक तंत्री तंबोरास दवरून घेऊन ताजे नादा ಒಟ್ಟೂಚ ತನ್ನಿ ಗಾಯನ ಕೆಲ್ಲೆ ಕಾವ್ಯ ಗಾಯನ ಕಾವ್ಯವನ್ನು ಹಾಡುವ ರೀತಿಯೇ ಗಮಕ ಕಲೆ. ಸಂಗೀತ ಅಂತೂ ಗಮಕ म्हळ्यार विंगड तै स्वरांत येवचे फ्लक्च्युएशन्स ताजे गमक हंगे वचे हे गमक ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಂತ ವಿಂಗಡ वय साहित्याचे गमक कले म्हळ्यार काव्यವನ್ನು ಹಾಡುವ ಕಲೆ ते गमक कले. हाव पद्य चढवा कन्नड मास्टर कन्नड आणि हिंदी मास्टर कन्नड पाठ चढ करता आशिल्लो हांव कन्नड लेक्चरर जावन एक इतले टाइम म्हळ्यार म्हाका परमनंट जायन येता तशें हांव 6 वर्सां हांव कन्नड लेक्चरर जावन PUC चढवा कन्नड करता आशिल्लो. तंतु येवचे कुमार व्यासल की जैमिनीच की पंपा भारताच की रन्नल गदा युद्ध हाजे पुरा सांगताना हांव राग घालून तें सांगचें आशिल्लें. तेची मागीर हांवेंच गमक कले कोणालागी सिक्किल्लें नाही हांवें ते इंप्रूव करून घेतलो. मागीर ಶತಾವಧಾನಿ ಗಣೇಶ್ ಮಿಗಿಲ್ ಗಮಕ ಸ್ಟೈಲ್ ಹಾಕ ಬಾರಿ ಒಳ್ಳೆ ಅಭಿಮಾನಿ. ನೀವು ಹೇಳುವ ರೀತಿ ತುಂಬಾ ಚಂದ ಇದೆ ಅದು. हांवेंच हिंदुस्थानी संगीत कर्नाटक संगीत दोन्हीचे राग संयोजन करून घेऊन आणि ಕೆಲವು रन्नन गदा युद्ध पंप भारत हे पुर मस्त हळेगन्नडाचे तक्क पुरा ಕೆಲವು जन गमक म्हळ्यार एकलात पद्य ते रागारे सांगता तक्काने एकलं व्याख्यान दिता मस्त हळेगन्नड आशिल्ले ते व्याख्यान दिवचे भारी कष्ट असतं. तसं पंप भारत गदा युद्ध कन्नडाचे रामायण दर्शन जावं साधारण कंच काव्य असं पुरा काव्याचे हांव काव्य वाचन केला. तसं तांतू जल तितले एक अवकाश मेळ्ळा मग कुमारव्यास गदगिन प्रशस्ती. मागीर कारकळा तालुकांतू गमक संमेलन जालें ताजे संमेलनाध्यक्ष वरान केल्ली ती म्हाका. तशीच मिगेल म्हाका कन्नड साहित्यांतू संस्कृत साहित्यान जावं हिंदी साहित्यान जावं प्राचीन साहित्याचे एक अभिरुची आशिल्ली देखून ताजे काव्याचे एक आह्लाद घेवच्यात म्हाका संगीत सपोर्ट केलेले निमित्त गमक कलेक हांव मन दिवन तांतू एक कितले साधन करचितले हांव तृप्ती पावचेची गेला. तशें लायक विषय लायक. आणि कर्नाटक आणि हिंदुस्थानी दोन्ही तुम्ही पंडित वय त्यांचं डिफरन्स पंडित म्हणणे कर्नाटक आणि हिंदुस्थानी दोन्हीचे विद्यार्थी मागीर मिगेल शिष्यांक शिकयता. म्हळ्यार संगीतांतू पांडित्य म्हळ्यार ते व्हडले विशय. ಕೆಲವು ಜನ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ನಿಮ್ಗಿತಾಚೆ मिगेल चेडवाक संगीत पेटयता कितलो जावको जाता संगीत शिकच्याक ते प्रश्न मिगेलागे आन्सर ना. कसले म्हळ्यार हांव 8 क्लास आसतना संगीत शिकचे सुरू केला ते हांव शिकतरच बेसावन ते शिकून मुग्धूच म्हणटा वय वय. आणि तांतू ज्युनियर सिनियर विद्वत आणि परीक्षा पुरा आसा परीक्षा रेडी करूयात. ज्युनियराक एक 3 वर्स शिकता सिनियराक आनीक 3 वर्सां शिकता तशें ना. कर्नाटक संगीत हांव तवळ सांगलेलें तशी 8 क्लासांत आसतना म्हाका विष्णुमूर्ती भट्ट म्हणून तांणी शिकयलें. मागीर माशागाम मेळटा ताजे मध्य उजरेंत आसतना सिद्धवना गुरुकुलांत हांव हॉस्टेल आशिल्लो थंय आसतना एकलो माशा लागीं ಸ್ವಲ್ಪ टायम सितार शिकलो हिंदुस्थानी सितार. त्याच नंतर म्हाका हिंदुस्थानी संगीताचे एक आश लागली जाल्यार कर्नाटक संगीत मुखार सुका पडलें. मागीर शृंगेरीन तूं संपगोड सूर्यनारायण भट्ट म्हणून तांणी वरां नाच येता तांगे लागीं मागीर एक 5-6 वर्स कर्नाटक संगीत शिकलो. तशें एक 10 वर्सां अंदाज कर्नाटक संगीत शिकलो. ताजे नंतर मरोळ रामण्णा म्हणून तांगेले शिष्य गणपती प्रभू म्हणून तांणी म्हाका मेळ्ळी ती म्हळ्यार तांणी वरां नाची एज ऑफ 96 तांणी सरली ती तांगे लागीं हिंदुस्थानी संगीत शिकला. हांवें हिंदुस्थानी संगीत शिकतरी म्हाका खंयचे धर का म्हणून मागीर कर्नाटक संगीतांतू आसूचे एक लयबद्धते आणि थंयच आसचे निखरते आणि ताचे एक गमक ताची एक शैली तेवूय इश्ट आशिल्लें. जाल्यार भावनात्मक जावन मनाक मस्त एक डेप्थ दिवचे तसले हिंदुस्थानी संगीत ताजे छंदाय वराना ताजे ललित असतात तांतू आसूचे एक लालित्य एक रागाचे वैविध्य आणि रागांतू ते राग आमी आलापन करताना न्ही जाल्यार कोणाले आयकताना आमकां मेळचे तसले एक
शांती ते म्हाका सोनी जसं होय खोशी दिल्ली तसं हांव दोन्ही अभ्यास केलो तशीच म्हगे लागे शिकचे येताल्यांक म्हाका कळलें तशी हांव साधारण एक 40-50 वर्सां लागून 21 वर्स म्हणटाना 22 वर्साक हांव संगीत शिकोवचा सुरू केला आज ते तुम्ही तशीची नाटक बरयतात न्हू? हा शिकयता आशिल्ला नाटक करचे डायरेक्शन वय 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 तेव्हाय कसं जालें म्हळ्यार म्हाका वय 5 क्लास आसतना सुरेपेटी हांव नाटकांत अभिनय केलेलो म्हगेलो तो यक्षगान मास्टर आशिल्लो तूं पद्याने बरे म्हण सांगू सपोर्ट केल्ल्या म्हण सांगलो सीतारामराव 5 क्लास तेदान प्रति वर्ष स्कूल डे नाटक करीत आशिल्लीं ती नाटक डान्स परत ताका पुरो वच्चे आशिल्ले आनी भाशण स्पर्धके प्रबंध स्पर्धके पुराके नाटक SSLC जावता जाल्यार PUC ताणें उपासते नाटक अभिनय केल्ले हांवें मास्टर जातरी सुरय वर्स म्हाका म्हळ्यार B.Ed कोरका जाल्यार फुडेंच हांव मास्टर जालो मागीर MA B.Ed पुरो करून घेतलो ते नाटक ಕರೀತಾ ನೀವು ಸಂಗೀತ ಇದೆಲ್ಲ ನಾಟಕದೆಲ್ಲ ಅಭಿನಯದ ಆಸಕ್ತಿ ಉಂಟು ಸರ್ ಹಾಗೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂದು ನಾಟಕ ಆಡಿಸಿ ಮಾಡಲ್ಲ ಯಾವ್ದಾಯ್ತು ನೋಡಿ ಇದು ಒಳ್ಳೇದು ಉಂಟು ಮಣ್ಕಂಚಿಗೆ ನಾಟಕ ಕಾಣ್ದಿಲ್ತಾನೆ तेव्हा नाटक केळयतना तांचो बरयलेलो कितकी संभाषण पुरो म्हाका मना समाधान दिसनी बिलो द स्टँडर्ड आशिल्लें हांगा आनीक तेव्हा येवका आशिल्लें हें येवका आशिल्लें म्हण ತಜ್ಜರ ಬೈಸೂನ್ ಹಾವ ತಗಲೆ ಮಣ್ಣೆ ಅದು ಕೆಲವೆಲ್ಲ ಹೌದು ನಂಗೆ ಕೂಡ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಅದು ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಬದಲಿಸಬಹುದಾ ಮಣ್ಣಿನ ಮಾಗಿರ ಕೆಲವು ಡೈಲಾಗ್ಸ್ ಪೂರ ಚೇಂಜ್ नेक्स्ट इयर अनेक नाटक तशी झालं नेक्स्ट वर्स कसं केलं त्यावेळी मस्त बदल हा कोणकोणाल की कसं की हे बदलायसून कसं लाग कोर का हांवेंच रचन कोरयत न्हू म्हाका मनांत आयलें हांवें नाटक बरोवचा सुरू केलो नाटक बरोवन तेजे नंतर एक हांव बरयलें नाटक चेडवां लागीं कळयशिल्लें मस्त जनांक इश्ट जालें तेज नंतर हांव विंगड विंगड एपिक थिएटर ताजेच पुरो नाटक दशरूपक हें पुरो नाटक भरतल नाट्यशास्त्र अध्ययन केलो नाटकाच्या कसाने तत्व कसान पुरा तें दवरून घेवन मागीर नृत्य नाटक तें हें पुरो संयोजन करून केलो पटी कसं जालें एक वर्सान तो 3-4 नाटक मिगेल स्टेजार गेल्लो स्टुडंट्सांक एक चल्ल्यांक एक चल्ल्यांक एक आनी मास्टर पुरो एक मागीर ते एक राष्ट्रथान बळग म्हण आशिल्ले ताजे सदस्य पुरो मेळून घेवन आमी वर्सा एक नाटक टिपू सुलतान सत्य कितली आसक्ती आशिल्ली इंट्रस्ट आशिल्ली कशी तुमकां पुराय बरयता गेलो ते एक कितले 26 नाटक ते गेला ಕೆಲವು नाटक पुरो चेडवां खेळले स्टेट लेवल ते गेला ते मागीर स्टेट लेवलान तू आणि स्पर्धात्मक तू पुरा आशिल्लें ती म्हळ्यार ते दिवस हांवें तशीच राज्य मठाचे एक संगीत स्पर्धेस मास्टरांक ताका चमकलाल तशीच एक वर्ष चमकलो स्टेट लेवल गेलेलो तवळी ते कर्नाटक संगीताचे म्हळ्यार 10 मिनिट सांगचे आसूचे खंयचे गमक जायत भावगीत जायत कर्नाटकी हिंदुस्तानी जनपद पुरो एकच खंयचे पुरा एकच संगीत स्पर्धा ते फर्स्ट इयर संगीत कर्नाटक संगीत सांगलो 2 जण हिंदुस्तानीचे जज आशिल्लीं ती एकलो कर्नाटक म्हाका मेळ्ळी सेकंड प्लेस मेळ्ळी नेक्स्ट इयर हिंदुस्तानी मेळालो जज सालवेर हिंदुस्तानी मेळ कर्नाटकी 2 अशी हिंदुस्तानी ताजे नंतर कसं केलं म्हणजे एक भावगीत रचन करून घेवन तांतू कर्नाटक संगीत हिंदुस्तानी संगीत भावगीताचे आणि सरगम पुरा घालून एक रचन करून घेवन मेळ्ळो ते वर्स फर्स्ट प्लेस मेळ्ळें राज्य मट्टार तशीच आम्ही स्पर्धेन तू कसं म्हळ्यार अनेकल्यांक प्लीज करचो तसं आसता कला प्रदर्शन म्हणून सांगल्यार आमगेलें दर्शन कसं जालां तें आमकां करेक्ट आता आमगेले विक्षकांत चान्न प्रायेचे जेव्हा आनी शिकता आशिल्ल्यांक तुमगेले लायक एक संदेश कशी तांगेले ते हें करून बरयता म्हण सांगितलें आता शिकता आशिल्ल्यांक संदेश एक कसं म्हळ्यार आता पुरा भरतनाट्य जावं संगीत जावं साहित्य रचन जावं पुरा करताची तांतू प्रारंभ करतना ताका कसं एक फल मेळका तसले एक अपेक्षा आसूं का तशें आमचे चेडवांक कसं आतां संगीत शिकताले म्हगेले एकलो स्टुडंट पयर निमगेली सिनियर जुनियर परीक्षा बांदीत ती सिनियर शिकता आसा हिंदुस्तानी परीक्षा बांदूक हांवें सर म्हण सांगून न्ही म्हाका शिकला पुरो म्हणून दिसता तें तशी कोरचें न्ही परीक्षा तूं शिकला न्हू एक सर्टिफिकेट आसल्यार मुखार खंयच्याय टायमार एक हांवें एक केला म्हण साधन केलेलें एक आयडेंटिटी आसता तें जावं तशीच परीक्षा बांदूचे तें हें पुरो वय ताजे भितर खंयचेय कला साधन करतना हे आमी कलेन तूं प्राविण्य पावचे खातीरय कोरका हे कले मुखांतर आमी अनेकल्यांक संतोष दिताचे अनेकल्यांक तृप्ती करयताची म्हळ्यार एक मनान तूं दवरून घेवचा नज आमकां हातूं नेम एंड फेम मेळटा आमी करचे कसं कला प्रपंचान तूं आमी करचें एक साधन आसना तांतूं आमकां नेम फेम मेळका म्हळ्यार एक उद्देश दवरून घेवचा नज दवरून घेतल्यार कसं जाता म्हळ्यार मेळ्ळी म्हूण जाल्यार ताजेच एक निरीक्ष चड जावं न्हू
डिप्रेस जाता ते चेडवां. आतां ಕೆಲವತ್ತು रियालिटी गेले खातीर हांव म्हणटा म्हण तशें वय वय तें दवरून घेवं रियालिटी शो केलो जन वचून मस्त फेमस आशिल्लीं थंय वचून घेवन ते फर्स्ट राउंड सेकंड राउंडान थंय तकून आउट जाल्ले कोडले तांकां हांगा मस्त प्रोग्रामांनी दिवन आसताची थंय केलो जन सिलेक्ट जायनाची. आतां तेंचे जीवन म्हणलें कितले जन आसता थंय वचून घेवन तांकां किकआउट केले कुळे तांगेले एक आत्मविश्वास वता. तशें जावन आमी कला आमकां जावका मिगेले एक व्यक्तित्व विकसना खातीर हांव कला प्रपंचाक आयला ते एक दवरून घेवन वचे मुखार तांचे ಒಟ್ಟು खंयचे एक स्पर्धात्मक हाक वचवेत वत्ताना ते यशस्सು मेळनाशे आसो ते आमगे लागी एक कीळरिमे इन्फिरियरिटी कॉम्प्लेक्स डेव्हलप जावचे सोडच्यान कसा म्हळ्यार कला जीवना म्हळ्यार जीवनवन अरळिसलिಕ್ಕೆ ते फुल्लोचे आसूचे ते एक मस्तून मुळा घालचे न्ही तशी ते उद्देशारी आमी कला प्रपंचांतू साधन कोरका आनी जीवनयापनेक एक उद्योग जावका कला म्हळ्यार एक उद्योग न्ही कलाचे उद्योग घेतील तर वळे विंगड पुरा येता तेंच जावन उद्योग घेतील व्यावहारिक दृश्टेरी कला घेवच्यानच म्हूण हांव सांगता ना कला प्रपंच म्हळ्यार व्यावहारिक प्रपंच जावन आशिल्ली तांतू भितर खंय पूण एक कडेन म्हाका जीवनयापनेक हे देवान म्हाका एक मार्ग दिल्ला जाल्यार हे कलेवयर आशिल्ली श्रद्धे हे पुजा दृश्टीन आमी कला साधन कोरका म्हळ्यार एक प्रज्ञे जागृत जावन दवरून घेवका ताजे भितर आमगेले देश आसता भारतात असल एक देश आसता असल देश प्रपंचांतू खंय ना आमी त्या विशेष जावन सांगता म्हणा विंगड कडेन चारय कडेन तूं आमकां समुद्र जावन हिमालय जावन हांगा आसूचे प्रपंचांत आशिल्ले पुरा आमगेले देशांत आसा प्राकृतिक विशेषता पुरा आसा प्रपंचांत कितले धर्म कितें पुरा आमगेले देशांत आसा आनी प्रपंचांत नात्तील कसने हांगा ना म्हणना आनी ताजे वयरी आमी भारतीय कसं म्हळ्यार आमी भारत देशांतू आमकां प्राण हरण कोरचे येवचे तसल्या वयरी करून दाखोवत तसल देश आमगेले तशें म्हणून आमगेले देशाचे स्वाभिमाना खातीर स्वाभिमान कसं येता भंग करचे येताचे म्हणून जाल्यार आमी तांकां विरुद्ध जावन राबचे तसले क्षात्र दल मनशां न्ही बायल मनशांवर दाखयला आमगे देशांत मात्र झांसी राणी लक्ष्मीबाई आनी कितके जन मस्त जन कितूरचे महापुरा देशभक्ती येवका वय वय विंगड खंयच्या देशांत तूं तसले बायल मनशां वचून युद्ध केला आसा खंयच्याय देशांत आमगेले देशाचे क्षात्र कसन आसा आमगेले संस्कृतीचे हे एक पावित्र्य कसन आसा आमगेले देश चित्रादी ललित कलेक दिलेलो प्रोत्साह कसन आसा तें पुरा मनान दवरून घेवन देशाभिमान आमी वाडोवन घेवका आनी आमगेले संस्कृतीचे अभिमान वाडोवन घेवका म्हळ्यार ग्रिटिरी हांवें एक बरयलें आसा एक देशभक्ती गीत आता वता वताची तुमगेले ते तुम्ही बरयलेले देशभक्ती गीत ऐकूया एक देशभक्ती गीत आतांचे युवजनाक जावं कोणाक जावं एक प्रेरणा दिवचे तशी आसूचे एक साहित्य म्हळ्यार हांव आमगेले संदेश सांगतना तेंच सांगलां आमगेले देशा आमगेले संस्कृती वयर आमी एक मोग दवरका आमगेलो आवसू चंदी म्हणून सांगचे तसले एक भावना आसचे चंदी ही आमगेली आवसू भारती मोगान जगत्यान पाविली ख्याती आमगेली आवसो भारती सत्य शांती भरित जन्मभूमीची कीर्ती नित्य वाडोन आमी कोरया भक्ती नारती धवे हिमालयू सत्यू पाचवेंची शांती फुल्लेले फुल्ल अहिंसा नित्याची नीती चंदी ही आमगेली आवसू भारती मोगान जगत्यान पाविली ख्याती पर्वत ते दूध दिवचे मोगाचे हरदेवरी पर्वत ते दूध दिवचे मोगाचे हरदेवरी भरलेले ते न्हंयेत गेले मोगू होळ्यावरी चंदी आमगेली आवसू भारती मोगान जगत्यान पाविली कीर्ती पाविली ख्याती
राम सीता कृष्ण बुद्ध वाल्मीकि व्यासो शरणदास वृंद हे गेले महिमेचे वेशो चंदी आमगेली आसो भारती मोगान जगत्यान पाविली ख्याती आमगेली आसो भारती हरण करतालांक करुण दीवची संस्कृती हरण करतालांक करुण दीवची संस्कृती स्मरण कोर्नु राष्ट्र प्रेम आम्ही धरता ती चंदी आमगेली आवसु भारती मोगान जगत्यान पाविली ख्याती आमगेली आवसु भारती आमगेली आवसु भारती म्हणताची हा. मागीर आता आमकां इतलो वेळ हा. तुमगेल जीवनाचे प्रयाण कला प्रयाण म्हणून सांगितलं वय. एक भारी चंद करून तुम्ही सांगितलं सर आणि तुमगेल 2 चेडूं सुनाद आणि निनाद दोगय चंद तांकां आमी हांगा आपण इंटरव्यू घेतिल्लो सर वय. संदर्शन केला आनंद जालो तांगेले हें आयकून एळिगांनी आयकून पदांतू कलांतू तांणी आसाची सो आमगेल विक्षकांक सांगच्याक तुमी सुनाद निनाद आले आनू आणि तांणी तशीची कलांतू आसाची तांगेले एक जीवन आमी आयकलींची भारी संतोष जालो मामा तुमकां धन्यवाद तुम्ही हांगा येवन त्या नमुन्या बिझी कामांत तुम्ही हांगा येयले आसाची देव बरें कोन्न दिवो आनी के मुखार वच तशें कोन्न दिवो ಧನ್ಯವಾದ ಐಕತ್ ಅಸಲ ಪುರಾಜನ್ ವೀಕ್ಷಕಂಕೈ ಧನ್ಯವಾದ ಮಿಗೆಲ ಮನ ಅಂತೂ ಐಲನೆ ಮಿಗೆಲ್ ಜೀವನ ಅಂತೂ ಹಾವು ಚೋಲ್ घेऊन ಐಲಲ್ ರೀತಿ ತಂತು कसं मिगेल मना दिसलं की प्रामाणिक जाऊन सांगला तांतुल्यानं कसं एक तुमका एक 4 उत्तरात कोणच्या कसं एक विषय मिळ प्रयोजन जाले म्हणून जाल्यार हांगे येऊन तुम्ही इतले कष्ट घेऊन इतले वेळ टाइम इतले वेळ आम्ही हांगा उलयला की एक धन्यत मिळता म्हणून सांगून आमगेले कला जीवन कलाची आमकां देवूची कला परिपूर्ण म्हळ्यार भक्तीन श्रद्धेन आमी साधन केल्यार देव आमकां प्राप्ती जाता तांतूच आमकां देव दिसता देव आमगेले पाठीमाग शिरापून रक्ता म्हळ्यार एक अनुभव एक घेतिल्लो आसा हांव म्हळ्यार खंयचेय रितीर खंयचेय देवा नमस्कार केल्यार ते वचून केशवा पावता म्हणून संस्कृतांत आसना तशीची आमी खंयचेय चित्र सोडोवं भरतनाट्य करूं कसं करूं खंयचें केल्यार ते देवा पावता ते कलाची देव प्रत्येक विशयांत आमी देवा पळोवन घेवन आसूं का म्हळ्यार एक श्रद्धे आमी जाल तितले आमी आमगेल भितर घेवया म्हणून एक आशा सांगताची धन्योस्मी म्हणून सांग भारी खुश जाईल मामा चंद प्रयाणाचे सुंदर काणी आम्ही आता ऐकलेली आसाची धन्यवाद तुमकांय आणि आणि आमगेल आनीक लायक व्हिडिओज आमी हाडताची म्हणटाची हांगा आमी मुक्ताय करताची आमगेल व्हिडिओज लायक करा शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा धन्यवाद देव सगळ्यांक बरें करो